आम्ही ओडीपी केल्ली 5 वर्सां चल्ली मरे तिका केन्नाच हायकोर्टान म्हणूंक ना ही सारकी ना म्हणून आमी केल्ली पयलीं विजय वॉज द मिनिस्टर, आय वॉज द चेअरमॅन. सो आतां जी ओडीपी हे केल्या ती आमी करूंक ना. कोण तरी म्हणटा मायकल लोबो जी ओडीपी ती रद्द जाल्यार ते हांव तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणून तुमी सगळ्यांनी म्हाका टार्गेट केल्लो म्हणून. आतां तरी आजुनूय टार्गेट हांवूच आहा. कोण भियेता कितें तेजेर एलिगेशन आनी कोणाचेर घालपाक? तुम्ही असे म्हणतात ते भियाता. तुम्ही जे लिपोवन दवरला न्हू ते मातशें दाखोवया. तितले तरी भियेनाका, कळ्ळें न्हू? सगल्यांक हांव सांगता, हांव सगल्यांक रिस्पेक्ट दिता पळय. दॅट वेन आय वॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन यू टार्गेटेड मी. ह्या आहली विजय सरदेसाय मंत्री आहलो तेणें सायन मारल्या, तुमी विचारलो ताका? ना. चेअरमॅन हांव आहलो. 2 ओडीपी हांव बेश्टो सादो मेंबर आहलो कमिटीचेर. आरपोराची केली, पार्राची केली. वी हॅड टू फायट टू पुट थिंग्स इन, रिमूव थिंग्स वीच वर नॉट सपोज टू बी डन. आमी झगडून सारके केल्ले. वी आर हियर फॉर आवर पीपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. फर्स्ट आमदार म्हणून आमी तिका जिखोन येयल्या. पूण जे न्हू तुमी जे लिपोवन दवरला न्हू ते मातशें दाखोवया. तितले तरी भियेनाका, कळ्ळें न्हू? सगल्यांक हांव सांगता, हांव सगल्यांक रिस्पेक्ट दिता पळय. पण तुम्ही जे लिपयता न्हू हे सारकें न्हू बातमी. तुम्ही लिपोवन जे आपालिपा करता पळय ते सारकें न्हू. दीस इज रॉंग. आय एम फिलींग व्हेरी बॅड अँड सॅड दॅट वेन आय वॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन यू टार्गेटेड मी. दॅट आय डीड अ झोल इन दॅट ओडीपी म्हणून. मागीर आतां कितें जालें? आतां सगळें शांत जालें, मागीर उगीच जालें. मागीर तुमी